नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बायलां आरक्षण बिलाचेर सध्या राजकारणात चल्ला बोवाळ. बायलांच्या हक्काक विरोध करपी लोकांक नारी शक्ती केन्नाच करची ना माफ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधकांक दिल्या थेट शिटकावणी. वेळसाव आनी कांसावले वाठारांत चलपी साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी रेल विकास निगमाचें काम थांबोवचें. गोंयचो एकवट विजय सरदेसाय आनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पाटकरान जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन केलें सादर. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था सामकी पावला कोसळपाच्या मार्गार. हणजुणां सुमार 4000 शिंदळकी वेवसाय करपी आसात. तांकां मुख्यमंत्र्यान कापस्ताद आसल्यार धरचे काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान दिल्या टीप. शिरगांवच्या लयराई देवीचे एकवत पाळपाक आयिल्ल्या एका 23 वर्साच्या दोंडाक दिवचलच्या वाटादेव न्हंयत बुडून आयलें मरण. फीट आयिल्ल्यान तळटाक बुडून मरण आयिल्ल्याचे सामकार. गोंय पुलिसांच्या सायबर विभागान सांगोळडा चलपी ऑनलायन IPL बॅटिंग रॅकेट हाडले उक्ताडार. पुलिशेन धाड घालून 6 जाणांक धरले रंगेहात. वट्ट 10 लाखांचो माल केलो जप्त. जात्रेच्या फाटभुंयेर शिरगांवां चौगुल्याच्या कडक एकवताक जाली सुरवात. फाटल्या वर्सा खेटाखेट जाल्ली तशी दुर्घटना घडची न्हय म्हण दोंडा सयत दर एका भाविकांनी काळजी घेवची. दोंडाचो उलो. आता खबरो विस्तारान. वेळसाव आनी कांसावले वाठारांत चलपी साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी रेल विकास निगमाचें काम तत्काळ थांबोवचें म्हूण गोंयचो एकवट विजय सरदेसाय आनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन सादर केलें. बिरेस्तारा गोंयचो एकवट हांणी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय तशेंच काँग्रेसीचो अमित पाटकार हाचे सयत जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 4 मेक जातली अशें कळटा. गोंयचो एकवट हांणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाचे सयत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. वेळसाव आनी कांसावले वाठारांत चलपी साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी रेल विकास निगमाचें काम तत्काळ थांबोवचें म्हूण जिल्लोधिकाऱ्याक तांच्यांनी निवेदन सादर केलें. मजगतीं सरकारा कडल्यान नीज गोंयकारांची सतवणूक जाता अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सांगता. मजगतीं हे प्रकरण न्यायालयांत आसतना रेल्वे प्रशासन खाजगी जमनीत घुसून काम कशें करपाक शकता असो प्रश्न क्लाउड आल्वारीस हांणी उपरासला. दुसरे वटेन आपली खुर्ची वाटोवपाक मुख्यमंत्री सावंत हांचे सरकार केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण काम करीत आसा. देखून आपल्या हक्का खातीर लोकांकूच कायदो हातान घेवचो पडटलो अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांचें म्हणणें. सरकार म्हणटी गोष्ट आसा काय गोंयकारांकूच हॅरेस करपाची एक सरकाराची प्रक्रिया वापरून जे इलिगल लँड ग्रॅब चालू आहा साउथ वेस्टर्न रेल्वेचो ताजेर आमचो इतलो आग्रो इतलो आशिल्लो की थंय ऑफिसराक बसय आनी ताका ऑर्डर पास करपाक लाय. डेटी दिवं नाका म्हणून आनी हे जाणटे लोकांक पिश्टाव नाका म्हणून हॅरेस करूं नाका. शी सेड इट्स अ सब जुडिस मॅटर टू अनदर कोर्ट इज हियरिंग. लेट द पर्सन हियर बट ही हॅज टू हियर एट लिस्ट नॉट गिव अनदर डेट. This is our contention. 16 जालेली फकाणां जाली म्हणजे तशें जर जायना जाल्यार लोकांनी वचून कायदो हातान घेवचो पडटलो. Well, all that I can say is that the governments are only the people nowadays who are indulging in illegal activities. The people follow the law. The governments are which are breaking the law. And I cannot see how railway authorities can come into private lands and do work there. And put a railway track, put embankments, fill up the area when the land doesn't belong to them. And we went to the Supreme Court, Ransam Panchayat went to Supreme Court, and Supreme Court said if the private owners move the court, they will get relief. Even the Supreme Court admitted that you cannot do something on private lands without acquiring them in the first place. Now I have suggested to them that they bring JCBs and they remove all the material which the railways have put. आज 16वें हियरिंग आशिल्लें. 15व्या हियरिंगाक सगळे सिटीजनाक त्या सुप्रिटेंडंटान सांगलें की आपूण नेक्स्ट हियरिंगाक फायनल डेट आनी ऑर्डर पास करतलो म्हणून आज सगळे सिनियर सिटीजन हांगा जे हू आर 80 years and above have come today in a hope
that this government will pass an order in their favor. आता 3 वर्सां जाली रेल्वेन केस घातिल्ली सेईंग दॅट हो आमचो जागो and we want to do work here and to restrain these people. 3 years for last 16 hearings. Railway is just taking excuses and dates. So railways probably want to complete whatever work is there before the onset of monsoon. So जेन्ना लोकांनी बोवाळ केलो, जेन्ना लोकांनी सांगले की तू जर तर डेट नेक्स्ट वीक दिना जाल्यार आमी हांगाच्यान हालचे ना, तेन्ना ताणें 4 मेक डेट दिल्या. आता 4 मेक जी डेट दिल्या ती 17वें हियरिंग आणि म्हाका दिसता 17 म्हणल्यार प्रमोद सावंताक खतरा. If railway is not able to prove the documents saying that that is their land, he has to dismiss it. He just can't keep on giving the dates. But I think we will stand with the people of Welsound. And as he has rightly said, त्या दिसाक after lunch we will take a JCB and whatever mud illegally trespass करून रेल्वेंचे घातला, we will have to remove and throw it out. हाचेर आमी कलेक्टराक मेमोरेंडम दिला आनी कलेक्टराक कळयता की जे डबल ट्रेकिंगचे काम कासावली वेलसांव पाली इजोरसी पळय चलता ते कायद्या भायर आसा. सिन्स द मॅटर इज सब ज्युडिस नाव इट इज बिफोर द कोर्ट. आता 16 हियरिंग मायज जाले. आयजू हियरिंग पळय तो तेंचो जज ना आनी हितून सिद्ध जाता की साउथ वेस्टर्न रेल्वे डॉक्युमेंट ना. तुम्ही तरी रेल्वेक अशेंच ओनरशीप दिता विदाउट चेकिंग द डॉक्युमेंट. नॉट दे कॅन प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट टिल डेट दे हॅव नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्युमेंट टू से that the land belongs to them. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकणीकार. गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था गंभीर जाल्या असो आरोप अमित पाटकरान केला. राज्य बनाना रिपब्लीक सारकें जाला आनी प्रशासन पुरायपणान कोसळ्ळां असो दावो तांणी केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राज्य तस्कराच्या हातांत दिला असोय आरोप तांणी केलो. हणजूणच्या आवारात शिंदळकी वेवसाय चल्ला. सुमार 4000 शिंदळकी वेवसाय करपी आसात. ताका मुख्यमंत्र्यान कापस्ताद आसल्यार धरचे काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान टीप दिल्या. गोयचे कायदो आनी सुवेवस्था सामकी कोसळपाच्या मार्गार पाविल्ल्यान विरोधकांनी खर तिडक उक्तायल्या. गोंय आदी पर्यटनाक लागून फामाद आशिल्ले. आता ड्रग्स मर्डर बेकायदेशीर व्यवसाया खातीर जाल्ल्याचो आरोप पाटकरान केलो. गोंय हे बनाना रिपब्लीक जाला. मुख्यमंत्र्याकच खबर ना आयज तो शासन चलयता काय गोंय विकला ते. हालीं शिंदळकी वेवसाय उक्ताडार आयला ते फकत ट्रेलर आसा. अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या आवारात व्हडा प्रमाणात शिंदळकी वेवसाय चलता. सुमार 4000 शिंदळकी वेवसाय करपी थंय आसात. मुख्यमंत्र्याक कापास्ताद आसा जाल्यार तांकां धरचे अशी टीप काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान दीत सद्याच्या सरकाराक बरेंच उजरावन काडले. सकयल्या पावंड्या सावन उंचेल्या पावंड्या मेरेन डबल इंजिन सरकार आसा जाल्यार गोंयांत ड्रग्स येता कशे असोय प्रस्न पाटकरान केलो. गोंयांत न्हांवपी थळांचेर बुडून मरण आयिल्ल्या पर्यटन थळांचेर लायफगार्ड आनी पुलीस गस्त वाडोवची असोय सल्लो दिलो. आता सरकार कशे आनी कितें पावलां उबारतात हाचेर सगळ्यांचीच नदर आसा. गोवा म्हणटा बनाना रिपब्लीक जाला. गोवा हे प्रमोद सावंताच्या अंडर. प्रमोद सावंत डजंट नो की आज तो गव्हर्नन्स करता काय गोंय ताणें विकलें. दॅट इज जस्ट अ ट्रेलर. तुवें पळय पळयलां न्ही तें प्रॉस्टिट्यूशन इज अ टीप ऑफ एन आयसबर्ग. फाटल्या दिसांनी जेन्ना गूड फ्रायडे दिसा जेन्ना ह्या सरकारान एक इव्हेंट हांगा हाडलो इंटरनॅशनल आर्टिस्ट जेन्ना आयलो तेन्ना हांवें सांगिल्लें की अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर मॅसिव्ह प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट चलता आणि जो पुलीस इन्स्पेक्टर आसा इज द मोस्ट रिचेस्ट पुलीस इन्स्पेक्टर इन एंटायर गोवा. आज आनी एक तुका हांव थोडे इनपूट दिता. आता अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या वाठारान देर आर रफली अबाउट 4000 प्रॉस्टिट्यूट्स देर. प्रमोद सावंताक आनी एक टीप दिता. कापासदाद आसा जाल्यार वच आनी तांकां धर. आता फनियस्ट पार्ट इज जे बाबडे तोंड ते व्हिडिओन पळय कोणे मिडिया भावांनी घातलो आनी ते कोण 4-5 लोक पळय थंय व्हिडिओन दिसता तांचेर हे सरकार FIR फायल करता. अरे FIR फायल करपा आशिल्ली प्रमोद सावंताचेर. FIR फायल करपा आशिल्ली रोहन खोंट्याचेर. गोवा वॉज नोन एज अ इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन फॉर टुरिस्ट. आज गोंयान वी आर नोन फॉर रेप मर्डर ड्रग्स. आज म्हाका सांग गोंयान ड्रग्स येता खंयच्यान. तुमी सांगता की आमचें डबल इंजिनाचें सरकार आनी जेन्ना लोवर गव्हर्नन्साचेर येता तेन्ना तुमी सांगता आमचें ट्रिपल इंजिन सरकार. सेंटराक तुमी आहा, स्टेटाक तुमी आहा, पंचायती तुमच्यो,
झेडपी म्हणटा तुमी तुमचे त्या वाठाराचे उलयता हांव कलंगूट आनी अंजुना बागा जाल्यार हे ड्रग्स येता खंयच्यान दॅट मिन्स हे बीजेपीचेच लोक सप्लाय करता अशें जालें ना सो टुडे लॉ अँड ऑर्डर हॅज टोटली कोलॅप्स्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा की आवय बापायन म्हणटा तो काळजी घेवपाक जाय भुरग्यांची प्रमोद सावंतान विचार करचो ताकाय भुरगीं आसा आनी म्हाका दिसता हें कर्तव्य सरकाराचें जाता की जे स्पॉट्स पयलीं पावसान ते वॉटरफॉलाचेर वचून लोकांचो जीव वतालो जेन्ना आमी आवाज केलो तेन्ना आनी पावसाच्या वेळाचेर वॉटरफॉल बंद केले बट आय एम आस्किंग द गव्हर्मेंट की आज जे टुरिस्ट स्पॉट जे आसात आतां गरमेचे दीस ह्या दिसांनी गरमी इतली वाडल्या की गोंयकार वो खंयच्या तरी एका तळ्यान न्हावपा वता वॉटरफॉलाचेर न्हावपा वता स्प्रिंगाचेर न्हावपा वता सो असले जे आयडेंटिफायड जे स्पॉट्स आसा जंय मॅसिव गोंयकार जे वता थंय पुलीस कित्याक नासता थंय तुजे लायफ सेव्हिंग गार्डाचे लोक कित्याक थंय ना डिझास्टर मॅनेजमेंट वॉट आर दे डुईंग सो दिस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफ दीस प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. शिरगांवच्या लयराई देवीचे एकवत पाळपाक आयिल्ल्या एका 23 वर्साच्या 2 भक्तगणाक न्हंयत बुडून मरण आयले. ही घडणूक दिवचलच्या वाठादेव न्हंयत घडली. दामोदर उर्फ अभिषेक दलपत नाईक अशें बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. न्हावपाक गेल्ले कडेन फीट आयिल्ल्यान ह्या तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्ल्याचें कळटा. लयराईचे सायबिणीचे 2 आयज सकाळी आमी वाटाड्यार एकवतार म्हणून रावपाक येयल्ले आनी आयच्यान आमचे स्टार्ट जाल्ली तर आमच्यातलो एकटो भुरगो अभिषेक नायक हो थंयसर न्हावपाक म्हणून गेल्लो न्हावपाक म्हटल्यार आपले कपडे हे करपाक आनी एक दुखद अशी आमकां रोखडीच एक गजाल कळ्ळी की तो ह्या उफ्यात आलो म्हणटकच आमी ताका काडलो भायर 108 कॉल केलो हॉस्पिटलान येयलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो आमच्या भितर ना ही सगळ्यान वायट गजाल आसा की अशें घडचें न्हू आनी आमच्या सायबिणीन सगळ्या जेवणाक बरे भशेन राखचें आनी कोणी अशें म्हणजे की सांगूंक जमना की आमच्या घरांत असो आसलो आनी 2 क्षणान ना जालो स्पेशली उदक धोपरा उदक चड कमी उदक आसता. हांव सद्या वाठादेव हांगासर आसा. म्हाजे फाटले वटेन तुमी पळोवंक शकतात एक न्हंय आसा म्हणजे न्हंयचो फाटो आसा आनी ह्या फाट्यान सामकें कमी उदक आसा. आयज हे न्हंय कडेन म्हणजे न्हंयत एक सामकी दुखेस्त आनी वायट अशी घडणूक घडिल्ली आसा. लयराई देवीचे जे धोंड आसात ते कांय धोंड हे वाठारदेव न्हंयचे कुशीक आशिल्ल्या तळाचेर एकवात पाळटात आनी वर्सां प्रमाण एकवात पाळपा खातीर आयज कांय धोंड हांगासर जे तळ आसा ते तळाचेर आयिल्ले. ह्या तळाचेर आयिल्ल्या धोंडा मदीं एक भुरगो दामोदर उर्फ अभिषेक दलपत नायक हो लेगीत आशिल्लो आनी ताचो बापूय लेगीत आशिल्लो. हो भुरगो जेन्ना न्हंयेत न्हावपाक गेलो थंय तो अचानक ते न्हंयेत बुडलो. अजापाची गजाल म्हळ्यार जे सुवातीचेर तो बुडला ते सुवातीचेर सामकें धोपरभर उदक आशिल्लें. जेन्ना वांगडच्या धोंड भक्तगणांक ही खबर कळ्ळी तेन्ना तांच्यांनी बेगोबेग तळा वयल्यान न्हंयचेर धांव मारली आनी त्या भुरग्याक म्हणजे जो तरणाटो बुडून मरण आयला तो त्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक भायर काडलो. उपरांत 108 एम्ब्युलन्स आपोवन ताका दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो. थंय ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी जाहीर केलें. जो बुडून मरण आयला तो भुरगो विठ्ठलापूर सांखळे वाठारांतलो आसा आनी फाटल्या कांय वर्सां पासून तो बापाय वांगडा ह्या तळाचेर एकवात पाळटालो. गोमंतक टीव्ही खातीर वाठादेवा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंय पुलिसांच्या सायबर विभागान सांगोळडा चलपी ऑनलायन IPL बॅटींग रॅकेट उक्ताडार हाडले. पुलिशेन धाड घालून ह्या प्रकरणात 6 जाणांक रंगे हात धरले.
गेडिया राज दिलीप भाई, भीमराज मीना, निलेश हिरानी, शानी चौडा, रोकट जयसुख भाई आणि प्रशांत त्रिवेदी अशी या दुबावितांची नावा। या प्रकरणात या 6 जणांक अटक केल्या। पोलिसांनी धाड घालून 6 लॅपटॉप, 31,000 कॅश, 50 ATM कार्डां, मोबाईल फोन्स मिळून वट्ट 10 लाखांचो माल जप्त केला। शिरगावचे लयराई देवीचे जात्रेक आता थोडेच दीस उरल्यात। जात्रेच्या फाटभुंयेर शिरगावच्या चौगुल्यांच्या कडक एकवताक सुरवात जाल्ली आसा। गावचे चौगुले एकठांय रावून हे एकवत पाळटात। फाटल्या वर्सा खेटाखेट जाल्ली तशी दुर्घटना घडची न्हय म्हण दोंडा सयत दर एका भाविकांनी काळजी घेवची असो उलो चौगुल्यांनी मारला। पळयात। शिरगावच्या जात्रे दिसा रातच्या वेळार जावपी गर्दीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर देऊळ वाड्यावयली हॉटेलां रातच्या वेळार बंद दवरची अशी नोटीस 10 हॉटेलां मेळून 11 आस्थापनांक प्रशासनान जारी केल्या। मजगती ह्या विशयाचेर दिवचलच्या मामलेदार कार्यालयात हॉटेलवाल्यांची बसका जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। जात्रे दिसा रातच्या वेळार हॉटेलां बंद दवरपाचो विचार फुडें आयला। तुमची जी परमनंट हॉटेलां आसा ती जात्रे दिसा कितें तरी बंद दवर म्हटल्यार हय बंद आमकां सांगला जात्रे दिसा काल आमकां आपोवन येयले मामलेदारान। कलेक्टर मामलेदार सगळे जाण आसले, जॉयंट मामलेदार आसले, सगळे जाण आसले। आमकां आपोवन येयले आनी तेंच्यांनी कितें सांगले की तुमी जात्रे दिसा बंद ठेवपाचें, 6 ते 8 बसून चालू ठेया मागीर बंद ठेया। आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की शिरगावचे लयराई देवीचे जात्रेक आता थोडेच दीस उरल्यात। जात्रेच्या फाटभुंयेर शिरगावच्या चौगुल्यांच्या कडक एकवताक सुरवात जाल्ली आसा। गावचे चौगुले एकठांय रावन हे एकवत पाळटात। फाटल्या वर्सा खेटाखेट जाल्ली तशी दुर्घटना घडची न्हय म्हण दोंडा सयत दर एका भाविकांनी काळजी घेवची असो उलो चौगुल्यांनी मारला। पळयात। जात्रेची आमी म्हायती बिचार गेल्ल्या वर्सा दिता जें कितें घडलें तेज्या खातीर। लास्ट टायमार प्रत्येक धोणाची आमी मिटींग आपयल्ली। धोणांक आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष तेंच्यांनी सांगलें, पुलिशेनूय सांगलें, आमी काही महाजनांनी सांगलें। आतां ते पद्दतीन धोणान रावपाचें। आनी धोणांक कितें जालां म्हण धोणांक म्हण शिरगांवांनी उपमा दिले साधू संतांची। आमी जेन्ना आमचे पेरणे जेन्ना म्हणटा पळय त्या पेरण्यान अशें आहा कितें उजव्या हाती कमळा काठी योगी म्हणे वळख घे। योगी म्हणजे साधू संत आनी हो देवीचो हांगा कुंभ मेळावो जसो भरता तो योगी म्हणे वळख घे म्हणटा तशें हे साधू संतांच्या रुपान येता। ह्या धोणां कडेन बेत जें आहा तें बेत उजव्या हाती कमळ काठी, तेंच्या ते उजव्या हातीन कमळ ताका गोणे बिणे लायिल्ले आसता ते तेजो दुरुपयोग करपाक न्हू तो। जें काल घडलें तें दुरुपयोगान घडलें तें। एकट्या कोणाचे तरी बेत मारले मरे 10 जाण लोक तेतून धांवन गेले आनी 50 जाण त्या लोकांचेर पडले। त्या धोणांक हांव सांगता ते सवळ्याचो बरोबर तुमी सवळ्याचो जो उपयोग आहा तो वेवस्थीत करा। संवसार पाडया पासून ते म्हणटा आमी शिवराक रावता म्हणटा फुडें 5 दीस ते सवळे सारके सवळे आसता। म्हणजे जेयता आसतना न्हान दिवन सगळे जेवप आसता, एकामेकाक कोणाक तेकाप नासता आनी सवळे न्हेसून ते जात्रेक येतात। आनी त्या सवळ्याचो असो दुरुपयोग करप म्हणजे बरें म्हणजे कितें हें सबंद गोंयांक जाल्यार सबंद दुनियेर गेलें बरें दिसलें ना। सवळें हें तूं ओवळो केन्ना जातलो जेन्ना तें तूं सवळें सोडटलो तेन्ना तूं ओवळो जातलो। आतां हें कितें करता सवळ्यांनी येता आनी भाजी पाव खातात, उज्यांसून गेले म्हणटा आनी खंय तरी वयतात। त्या वर्सा ते कोण तरी एक बायलेन आदल्या वर्सा बायलेन ते नांवाचे एक धोणांचेच केले आनी येयले शिरगांवकारांच्या माथ्यार। आयजूय हें तशेंच जालें येयले आमच्यान आतां प्रशासनाकूय न्हिदपाक दिलें आनी आमकांच दिलें ना। तेन्ना हांव धोणांक स्पेशली हें करता तेंच्यांनी ज्या तळार रावतात, ज्या जाग्यार ते धोण रावतात तेंच्यांनी तांचो कोण तरी मुख्य म्हणून तेंच्यांनी ते निवडचो आनी तेंच्यांनी प्रत्येक जाणान आपल्या धोडांक येवची समजून सांगचें। आमी प्रत्येक टायमाक सांगता धोणाचे तळेर सांगता वयर मुड्डेरूय सांगता पुन्हा ते धोण आपणाक जाय तेच करतात। आतां म्हाका सांग सादारणचो हांगा नेवो धोण मरे सादारणचो 500 ते 600 धोण जाता। नेवो धोण 600 धोणा फाटसून समज 1,500 येयनात धोण म्हणजे कोण जाणटे आसता, कोणाचे बायले आमचे आसता, कोणाक आनी कितें सुयेर सुटी आसता अशे धोण येयनात। 600 धोण येता हे मस्ती करतात। कित्या खातीर मस्ती करतात? तुमच्या बायला भुरग्यांक तुमी हाडटा तुमी सवळ्यान म्हणटात मरे ते कोण ते तुमी बायल भुरगे आसा ते तुजे कडेन ताका कित्याक दवरता? शिरगांवान माटे लोकांच्या घराचेर काय बरें सुंदर लोकांनी माटे घातल्यात त्या माट्यांनी बसात। प्रत्येक घरान तुमचो सत्कार जाता, आदार सत्कार काय तुमकां ना जाल्यार उदीक पाणी तरी आहा
सगळे हेच्या पयलीं जात्रा तशी वाटेन पुलां नासली, लोक चलोनी हांगा रावत. हे आतां osnoचे पूल नासले, हळडणचे पूल नासले, जावं खोर्जेचे पूल नासले, लोक व्हड्यांनी येत आनी हांगा रावत आनी हेंचे जाणटे हीच जात्रा करीत. आमी ह्या दोणांक जे आहा पळय ते आमचे देवीचे भक्त साधू आमच्या गांवांत येता. ही भुमी आमी पवित्र जाता. उज्यानसून तुमी वयता, तुमचेर कितें आसल्यार नासल्यार ते देवी ती राग करून उडयता. इतलें आमी सांगता आसतना तुमी हे नाका जाल्लें एकदां बरोबर दिसना. प्रत्येक लोकांक रडपाक येयले. हें जें आसा पळय हांगाली सुदारना, तुमच्यान सुदारना, ही वेवस्था ही तुमी करूंक जाय. इतलें हांव दोणांक हें सांगूंक सोदता. हेच्या पयलीं कडेन कांय ना. आनी सगळ्या लोकांक दोणांक जावं सगळ्या लोकांक सायबीणी बरें करचें तांकां म्हणजे फुडें येता ते पिडयेक तेंची ही शिरगोळचें धोंड तेंचें रावचें आनी तेंचें आयुश्य आरोग्य तांकां वेवस्थीत दवरपाचें, तांचो सांबाळ करपाचो म्हूण हांव देवी कडेन मागतां. बायलां आरक्षण बिलाचेर सध्या देशाच्या राजकारणात खर बोवाळ सुरू आसा. बायलांच्या हक्काक विरोध करपी लोकांक नारी शक्ती केन्नाच माफ करची ना अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधकांक थेट शिटकावणी दिल्या. चुकीच्या हेतून राजकारण करपी लोकांक ताचे परिणाम सोंसचे पडटले अशेंय तांणी स्पश्ट केला. या फाटभुंयेर संसदेत आरोप आनी प्रतिआरोप उक्तायल्यात. देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है. उनका हाल बुरे से बुरा किया है. ऐसा समझने की गलती मत करना. पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है. वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे. 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी. आज वो वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है. देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो. एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय. हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो. आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी. हम गर्व कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही है जीवन के हर क्षेत्र में. इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए. ये राष्ट्रहित का निर्णय है. हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं. जी नहीं, उसका हक है. और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है. आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है. हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है. लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में
ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है. कळंगूट वाठारांत वयर दोंगराचेर व्हड कॉन्क्रिटाची बिल्डिंगां उबारिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायला. ह्या प्रकरणाक लागून सैमीक धोकोय निर्माण जाला. थळावी यंत्रणा फक्त दोळे धापून सय मारतात आनी दोंगर सोंपयतात. हो दोंगर फुडले पिळगे खातीर राखात. पुराय तपासणी करून पावलां उबारात, थळाव्यांची थेट मागणी आसा. कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम आमचो इन्स्पेक्शन करून गेलेले, तांकां नोटीस धाडलेली आमी बाबा हेंचें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. आनी फेब्रुवारीन आमी हें केलेलें, तांकां लेटर केलेली. आयज तेंच्यांनी आमकां इन्स्पेक्शन काडलेलें आहा. आनी एक मजेची गोश्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. एक आमी RTI मारलेली आमच्या रेजिडेंसांनी. हिंगासोर 54/3A हो कोण आतां बेंगलोरची कंपनी. आतां हांव कितें सांगूंक सोदतां, आमी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबर बाब दिनेश मोरेशकाराक विचारलें बाबा हो सर्वे नंबर कितें, जेन्ना हांवें ताका विचारलें ताका तो म्हणलो आपणाक खबर ना. आतां ताकाय नोटीस काडलेली हें इन्स्पेक्शन जातलें म्हणून. सो जेन्ना तो म्हाका म्हणलो आपणाक खबर ना, तेन्ना हांवें हें RTI पळयली. हांगा हेणीन प्रपोज केला बाय दिनेश मोरेशकार आनी सेकेंडेड बाय बाब श्री साल्वादोर प्लेस फेर्नांडीस. आतां हांकां खबरूच ना हें खंयचो सायन मारता, सर्वे नंबरूय खबर ना, इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून खंयच्या सर्वे कितें चल्लां. आमचो बाबा केरकर स्वर्गीय आयज आमच्या बरोबर ना. 25 वर्सां तेणीन ह्या वॉर्ड मेंबराक काम केलें. आज इतलें तेणीन 25 वर्सांनी करूंक ना. दिनेश मोरेशकारान इतलें आख्खें म्हाका दिसता तेणीन आख्खो दोंगर सोंपोवपाक तें काम स्टार्ट केलेलें आहा ह्या 5 वर्सांनी. हांव ताका सांगूंक सोदतां ह्या प्रेसाच्या माध्यमान मातसो स्लो जा बाबा. कॅरिंग कॅपेसिटी पळय, तुका खबर ना खंयतरी सायनी मारिना काय. अशेंच जालेलें आहा. आमचो गांव सांबाळया बाबा. फाल्यां आमच्या फुडले पिळगेक कांयच घेवपाचें ना. तुमी अशें तर सायनी मारता आनी गांवांक त्रासान घालता. फाल्यां लोक तुमकांच फुडली पिळगी येता ते खेळटले बाबा. आमचो आदलो सरपंच कितें जावन गेलो हो ब्लेस आनी दिनेश मोरेशकर. कितें चल्लां. मातशें रिसर्च करची, कॅरिंग कॅपेसिटी पळोवची कांदूची कितें आहा ती, तांकां कितले FIR दिवंक जाय, दिवंक शकता तें सगळें पळोवचें आनी तांकां लायसन्सां दिवची. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है.